सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार हे आयचे परबेच्या मिसान आयज आमी बोपाट सायबिणीची परब आमचे फिरगोजेन मनयता. आमची बोपाटची कॉन्फ्रार आनी सगळे कॉन्फ्रारीचे वांगडी ही परब मनयता आसतना आमी चिखलेची पवित्र सभा ही परब मनयया आनी आमची जण एकल्याची मागणी आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया. भोव करून जीं कोण गरबेस्त आसात आनी भुरग्यांक निकतोच जल्म दिला असल्या आवयां पासत आमी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया. जायतीं जाणां भुरग्याच्या देण्याक आशेतात लग्न जाल्यात पूण भुरगें आजून पासून भुरग्याचें देणें फावोंक जावंक ना. देवा लागीं मागतात आपणाक भुरगें दी म्हूण. असल्या सगल्या काजाऱ्यां पासत आमी मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी भुरग्यांचें देणें तांकां फावो जावंक. हेर सगळी आमची मागणी. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराक आसा आनी आयज विश्व पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलोलो आयतार समोर उमता. सान जेरोम पवित्र पुस्तकाचो एक व्हड मोगी आनी जाणार आमकां अशें म्हणटा, जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना ताका क्रिस्ताची वळख ना. पवित्र पुस्तक थार घेनासतना वाचात. ताका तुमच्या हातांतलें कधीच खाला पडूंक दिव नाकात. क्रिस्ताक वळखूंक आनी क्रिस्ताचे वळखीन वाडूंक आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक, नियाळूंक आनी जिवीत बदलूंक भोव म्हत्वाचें आनी गरजेचें. आयचो सेवाधर्माचो विशय आमकां हेच दिशेन ओडून व्हरता. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात.
जेजून ह्या उतरांनी आपलो भौशीक वावर सुरू केलो आनी सगल्यांक जिवीत बदलूंक शुभ वर्तमान मानून घेवंक आमंत्रण दिलें. एक सुबापोणी आनी खुशाल जिवीत जिवंक जिवीत बदलून शुभ वर्तमान सोत मानून घेवपाची गरज. हें आमचें सवें घडूंक पवित्र पुस्तक वाचपाची आनी वेव्हारांत घालपाची आमी पावलां मारूंक जाय. ह्या मिसान आमच्या काळजान आपल्या उतराचो मोग घाल म्हूण बापा लागीं मागतना पवित्र पुस्तकाच्या वावरान मिसोल आशिल्ल्यांक आशिर्वादान भोर म्हूण मागुया. आयज आमचे फिरगोजेन बोपाट सायबीण मायची परब आमी समोरुमता. सायबीण मायन आपल्या कुसव्यान सोम्या जेजूक जागो दिवन आमकां सोरवंडार फावो केलो. ताचो परामोस करून ताका पोरगोटलो. तर आमी देवाची भुरगीं कशीं जिवंक शिकूंक आमी सगल्या आवयांनी आमचे सोर्गींचे आवयची देख चोलूंक आपल्या भुरग्यांक आनी कुटुंबा सवें आपले जबाबदारी मोगान पाळूंक तशेंच आमच्या कॉन्फ्राऱ्या भाव भयणां पासत ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. जिवीत बदलूंक आमकां आपोवणें. भाव भयणीनो, जिवीत बदलूंक पयलो आनी म्हत्वाचो पावंडो म्हणल्यार जेजूक आमच्या जिवितांत जागो दिवंक. जशें आंकवार मारीन आपल्या कुसव्यांत आनी आपल्या जिवितांत आनी आपल्या घरांत जेजूक जागो दिलो, आमी जण एकल्यान जेजूक जागो दिवंक आमकां हे भेटीन आनी हे परबेच्या मिसान आयज करपाक मागुया. आनी जायते फावटी अशें करूंक घडये आमी फाटीं उरल्या. जेजूक पयलो जागो दिवचे बदलेक हेर सगळ्या संवसारी वस्तूंक, संवसारी मनशांक, संवसारी खोसपायांक आमी जागो दिला. असले आमच्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सोम्या जेजू, बाग्योन मारेचो आंकवार कुसवो दोयाळपणी तुवें तुजें बिराट जावच्याक वेचून काडलोय. हेच मारेच्या गोपान देंवचाराच्या सगल्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखूण आनी आसरो मेळूं. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. जोनास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे फावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नांव वस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हळ्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर बावार्द दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बळांनी गोणान आंग पांगुरलें. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन वता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. दुसरें वाचप. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेली पयली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें. वावर वेर सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोली पोरी जियेचें. रडटात तांणी रडो नासलोले पोरी. सुखांत आसा तांणी सुखांत नासलोले पोरी. विकतें घेतात तांणी आपणान कधीच कांयच नासलोले पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापरनासलोल्या पोरी जियोचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता.
देवाचें उतोरे उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय देवाचें राज लागीं पावलां शुभ वर्तमानान मानून घेयात सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पर तुमची सवय आसो लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान देवदूत गवळ्या सरशिल्ले काडून स्वर्गार वेतूच गवळ्यांनी एकामेकाक म्हणलें, आमी बेतलेहेमा वचुया आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केला तो निरोप कितें तो पळोवया. आनी वेगळी वेगळी वच जाल्यार मारिया, जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळूक तांकां मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलेलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. पूण मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलेलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान भाव भयणीनो, गवळ्यांचो दीस आसलो, पास्टर्स डे, आनी मीस जाल्या उपरांत एक गोरबेस्त अस्तरी साक्रिस्तीन याज्ञिकाक मेळून गेली ताची तोखणाय करूंक, ताका देव बरें करूं म्हणून. आनी तिणें म्हणलें, फादर, यू मेन आर सो लकी, यू कॅन सेलेब्रेट मास अँड मेक जीजस प्रेझेंट ऑन द ऑल्टर. तुमी दादले कितले म्हूण लकी, तुमच्यान मीस करूंक जाता आनीक आल्ताराचेर जेजूक हाजीर करूंक जाता. त्या गवळ्यान याज्ञिकान ते अस्तरेक म्हणलें, ओ लेडी, यू आर सो ब्लेसड, आय कॅनॉट गीव बर्थ. तूं कितली सुभागी, म्हज्यान भुरग्याक जल्माक हाडूंक जायना. जरी तर ती अस्तरी म्हणटाली म्हज्यान जेजूक आल्तारार हाजीर करूंक जायना, जाल्यार याज्ञीक म्हणटा म्हज्यान भुरग्याक जल्माक हाडूंक जायना. हे अस्तरेक ह्या याज्ञिकान आशिर्वाद दिलो आनी आशिर्वाद दिता आसतना म्हणलें, म्हजी माय एक दीस आपुणूय याज्ञीक जावंक सोदताली, हेंच मिसाची भेट आपूण भेटोवंक सोदताली, पूण तिच्यान जावंक ना, तिणें म्हाका याज्ञीक जावंक धाडलो. तुजेर देव आशिर्वाद घालो. आनीक थोड्या म्हयन्यांनी ह्या याज्ञिकाक मॅसेज आयली, ब्लू कलराची जायतीं रिबन्स, फादर, इट्स अ बॉय, मे ही बी ब्लेसड एज यू. चेडो जल्मला, तो तुजे भाशेन सुभागी जावं. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी परब मनयता, बोपाट सायबिणीची परब,
आयज जेन्ना आमी पार्ट म्हणून डिलिव्हरी म्हणून उलयता जाल्यार जें कितें आदल्या काळार आसलें भोव करून जे कोश्ट त्रास आसले, जे डेंजर्स आसले, ते आयच्या काळार घडये आमच्या मनान पासून येवचे ना. कित्याक मॅडिकल सायन्स इतली मुखार पावलेली आसा की चड त्रास घेनासतना पासून भुरग्याक जल्माक हाडूंक जाता. टॅक्नॉलॉजी वाडल्या, मॅडिकल सायन्स सुदरल्या, आनी तरी आसतना भुरग्याक जल्माक हाडूंक जाय. भुरग्याक जल्माक हाडूंक जेन्ना वेळ येता तेन्ना आमी जाणा भोव करून ज्यो अस्तोऱ्यो आसात, जाणी भुरग्यांक जल्म दिला तांकां चड खबर आसा. जेन्ना तो वेळ लागीं पावता तेन्ना कितलें टेन्शन तकलेचेर, कितें जातलें काय, कशें जातलें काय. त्या हांवून पयलीं वचून आमी दोतोराशी, गायनेकॉलॉजिस्ट जो आसा ताचे लागीं चॅक करून घेता. डिलिव्हरी सारकी जातली, सारकी जावची ना, नॉर्मल जातली, सी सेक्शन पडटलो, कितें पडटलें. जरूय आयज जायते भाशेन हॉस्पिटलां आसात, फायदो करपाचीं हॉस्पिटलां आसात, फायदो काडपाचे दोतोरूय आसात, जाल्यार दुसरे वाटेन जायते बरे दोतोरूय आसात, जायतीं बरीं हॉस्पिटलां आसात जे जाता तितलें नॉर्मल डिलिव्हरी करपाक अस्तोऱ्यांक एके भाशेन आग्रो करतात. आनी आयज असलीच परब आमी मनयता, बोव पाट, सेफ डिलिव्हरी, सेफ प्रेग्नन्सी. सायबीन मांयच्या जिवितांत जरी तर आमी फाटल्यान वचत जाल्यार आनी तिच्या जिवितांत नदर मारलें जाल्यार तिच्या गर्भेस्तपणाक आनी तेच बरोबर भुरग्याक जल्माक हाडपाक इन प्रेग्नन्सी एंड चायल्ड बर्थ देवान तिका सांबाळल्या. आनी तिणें देवाचेर भरपूर आशिर्वाद दवरलो, भरपूर आपलो विस्वास दवरलेलो आसा. आनी ह्याच विस्वासाक देवान तिका आशिर्वादान भरल्या. जेन्ना मारिया जेजूक आपल्या जिवितान आनी आपल्या कुसव्यान घेवपाची आसली, तातूंत थोड्यो वस्तू जाल्यो ताचेर नदर मारुया. एक दर्शण, आनी ह्या दर्शनान आंज गाब्रिएल सायबीन मांयचे मुखार आयलो. आंकवार चली, सुमार 16-17 वर्सांची. आनी ह्या दर्शनान ही खबर दिली, ताका आमी म्हणटा गूड न्यूज. आतां जेन्ना कोणूय प्रेग्नंट जाता रोखडीच सांगतात गूड न्यूज, बरी खबर आयिल्ली आसा, आय एम प्रेग्नंट, हें सांगपाक बरीशी व्हडवीक गूड न्यूज. जाल्यार हो गूड न्यूज ह्या अस्तोरेक, मारयेक आंज बुडव्यान जेन्ना दिल्लो तेन्ना तो तितलो गूड नासलो. कित्याक तातूंत रोखडोच प्रश्न आयिल्लो, एक रियलायजेशन आयिल्लें. आनी रियलायजेशन हें म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना जाल्यार हें कशें घडटलें. एके भाशेन मारिया सांगून दिता, दाखोवन दिता की ह्या संवसारान जेन्ना देवान आमकां आपणा बराबर रोचणार जावपाक विचून काडल्यात एज को क्रिएटर्स, तेन्ना एकलो न्हय, दादलो कुशीन बायल कुशीन न्हय, दादलो आनी बायल बाराबर जेन्ना येता तेन्ना ह्या देवाच्या रोचणेच्या वावरान तांकां वांटो मेळटा. आनी ह्याच पासत काजार घडून हाडला, काजाराचो साक्रामेंत घडून हाडला. काजाराच्या साक्रामेंतान हें व्हडलें रियलायजेशन जें सायबीन माय आमच्या मुखार दवरता, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. जाल्यार तातूंत देवाचो खेरीत आशिर्वाद आनी देव ह्या लग्नांत आपूण भितर सरता. भिवपाची गरज ना, कित्याक जो गर्भ तुजे सवें संभोवतलो तो पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवतलो. आनी तिणें मानून घेतलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. हें जालें दर्शण. जाल्यार दुसरे वाटेन आसा सपन. आनी सपन पडलें जुजेक. सपनान दिसती पडलो आंज बडवो गाब्रिएल, जेन्ना जुजे एक धर्मवंत मनीस कसो, जें कितें मारये सवें घडलां म्हणजे आपणाचो संबंद कांयच नासतना, कुडीचो संबंद नासतना ती गर्भेस्त जाल्ली आसा ही खबर ताका पावल्या तेन्ना गुप्ती सोडून दिवचें केल्लें. आनी तेन्ना आयलें सपन. आनी ह्या सपनान जुजेक आंज बडवो दिसती पडून सांगलें, जुजे मारयेक तुजी पोतीन कशी घेवंक भियेनाका, फाटीं सरोनाका, कित्याक तिचे सवें आसा तो गर्भ पवित्र आत्म्याच्या देण्यान देवाचे कुशीन
संभोवला. आनी ह्या पासत चलवोच बाळकाक आनी ताचे आवयक दोगांयचोय केअर घे, दोगांयकूय सांबाळ. आनी तेंच झुजीन स्वप्नांतलो उठून केलें. म्हणटच धर्शण आनी सोपोन बाराबर घेवन एक नवी सुरवात मारयेच्या आनी झुजीच्या जिवितांत तातूंत घडून आयलो हो पवित्र घोराबो, द होली फॅमिली. कित्याक जें दर्शनान अणभवलें आनी जें कितें स्वप्नान पळयल्लें तें दोनूय बाराबर करून हो घोव आनी बायल बाराबर आयली. आनी घोराबो घडून जेन्ना आंकवार मारीक जायते त्रास पडले, बो करून जेन्ना बेतलेहमान ती पावली, जागो पासून नासलो भुरग्याक जल्माक हाडूंक, तेन्ना बाराबर मेळून ह्या भुरग्याक जल्माक हाडलो. सी सेक्शन आनी दुसऱ्यो फॅसिलिटीज असलें कांयच नासलें. नॉर्मल डिलिव्हरी, पार्ट. आनी ह्या पासत आयज आमी ही परब मनयता. आनी ही परब मनयता आसतना आमी सगल्या पासत मागता जीं कोण बो करून आमच्यो भयणी जीं गर्भेस्त आसात, भुरग्याक जल्म दितात. भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत सगळें सोंपना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता भुरग्याक जल्म दिलो आनी असल्या वेळार आंज बोडवे आपलें दर्शण ह्या गंवळ्यांक दितात. आनी हे गंवळी पळोवंक आयले जें कितें सांगलां ह्या भुरग्या विशीं वो हे घडणे विशीं की सोडवणदार जल्मला, महिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी कशे भाशेन हें पळोवंक ते जेन्ना आयले, जें जें कितें ह्या आंज पडव्यान ह्या गंवळ्यांक सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. आनी तें मेळ्ळें देखून ते खुशाल जाले. पूण हें मेळून हो अणभव मेळचे पासत जो संदेश तांकां दिल्लो, वचात आनी बेतलेहमाच्या शारान, त्या माणकुल्या शारान भितर सरात आनी पळयात. आनी गंवळ्यांनी म्हणलें चल आमी वचुया आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केला तो निरोप कितें तो पळोवया. आयज आमकांय निरोप दिल्लो आसा, वेगवेगळे तरेन हो निरोप आमकां पावता. ह्या निरोपा विशीं आमी कितें करता गाय? आयच्या पयल्या वाचपान निनेवेच्या लोकांक हो निरोप जिवीत बदलूंक आनी तें करूंक प्रवाद्याक विचून काडलो. जोनस प्रवाद्याक देवान धाडलो. हो निरोप जेन्ना हे पोरजेक मेळ्ळो सांगून की तुमचें जिवीत आतां सारकें ना, जें कितें देवान तुमकां करूंक विचून काडलेलें ताचे तुमी भायर गेल्यात, ट्रॅक चुकलेलो आसा, परतून ट्रॅकार येयात, परतून जाग्यार येयात, नाजाल्यार तुमकां सगल्यांक हो पनिशमेंट पडपाचो आसा, खास्त लागपाची आसा. देव हें शार नाटाक करपाचो आसा. आनी हाचे पयलीं शारां नाटाक जाल्लीं तांणी पळयल्यात. जेन्ना सोदोम आनी गोमोरा ह्या गांवांचेर, ह्या शारांचेर देवान कोरव्यांचो पावस उडयल्लो, उज्याचो पावस घातलेलो, सल्फरीन. नोवाच्या काळार जेन्ना आख्खो संवसार बुडयल्लो पातकाक लागून. आनी आतां निनेवेच्या लोकांक होच संदेश तुमचें निसंटन जावपाचें आसा. कित्याक देवाच्यो वाटो तुमी सोडून ह्या संवसारी वाटांनी घुसपल्यान पातकान गुल्ल जाल्लीं आसात, घोराबे तुटून पडलेले आसात, कोणूय कोणाच्याय बराबर वेता, कोणूय कोणाच्याय बराबर न्हिदता. मॉरेलिटी म्हणल्यार ती सगळी देंवलोली आसा. आनी जेन्ना जोनस प्रवाद्यान ह्या शारांत चलून भोंवून 3 दीस हें सगळें सांगलें, तेन्ना तांणी मानून घेतलें, वय आमी चुकल्या, वय आमची चूक जाल्ली आसा आनी आमी सुदरोंक जाय, आमी बदलूंक जाय. ज्यो नव्यो नव्यो वस्तू आमी आमच्या जिवितांत घेतल्यात, बडे डिवेलपमेंट म्हणून जाता, त्यो चुकीच्यो आसात त्यो आमी सोडटले आनीक आमी परतून आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करतले. आनी हाचे पयलें वचप आमकां सांगता देवान तांचें जिवीत पळयलें, कशे भाशेन जतनायेन ताणें आपलें जिवीत बदलूंक सुरू केलें. साद्या लोकांक तें राजान पर्यंत, मनशांनी तशें जनवारांनी पर्यंत आपलें जिवीत एके भाशेन बदलूंक तयार केलें. तेन्ना ही खास तांचेर धाडटलो म्हूण देवान निर्णय घेतलेलो तो फाटीं घेतलो. देव आपलो निर्णय बदलता. जेन्ना पोरजा आपणाक जो संदेश दिला तो पाडून जिवीत निटायेर घालता. आयज आमच्या घोराब्यांचेर आमी नदर मारीत जाल्यार कितें कितें भितर सरलेलें आसा गाय. आयज आमच्या घोराब्यांनी काजारी जिवितांत घोव बायलां मदें आयज संबंद खंय पावल्यात गाय.
आयज जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमी मानून घेवपाक लागल्या. दीस इज नॉर्मल. आयज एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेर्स जे आसात ते नॉर्मल जावपाक लागल्यात. आयज एबॉर्शन नॉर्मल जावपाक लागला. आयज आर्टिफिशियल कॉन्ट्रसेप्शन नॉर्मल जावपाक लागला. कित्याक संवसार करता, संवसार शिकयता. एडवर्टिजमेंट्स टीव्हीचेर जायते येतात. सरकार आमकां दाखयता छोटा परिवार सुखी परिवार, बर्थ कंट्रोल, हें सगळें आतां आमकां दिल्लें आसा, मानून घेतात आमी. आनी दुखाची गजाल आमकां क्रिस्तांवांक, कातोलिकांक, जी शिकोवण काजार जावचे आदीं तयारी जी आमची जाता, आमच्या तरणाट्यांची जाता, ती दुसऱ्या खंयच्याच धर्मान जायना अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता. बो करून फॅमिली प्लॅनिंग कशे भाशेन जावपाक जाय, कितें मॉरली एक्सेप्टेबल, कितें नॉट एक्सेप्टेबल, भावार्थ आमकां कितें शिकयता, ही सगळी तयारी जाता. शिकतात काय कितें, काय फकत सर्टिफिकेट घेवन येतात. कित्याक सर्टिफिकेट ना जाल्यार काजार जावपाक दिवचो ना पादवीगार. जाल्यार ही इतली बरी शिकवण जी दिल्ली आसा ती कोणशाक मारून मागीर आपलें जिवीत तेंच. शिकयतात तांकां शिकोवपाक सोंपें, पाद्री आसात तांकां सांगपाक सोंपें. भाराभर जियेतात आमी जाणा कसले त्रास जाता ते. कितें कितें एक्सेप्ट करूंक जाता, कितें कितें एक्सेप्ट करूंक जायना, कितले प्रिकॉशन्स घेवपाक पडटात, तुमकां खंय खबर आसा? हेंय जायतीं जाणां म्हणटात. जाल्यार हें सगळें जें संवसारी आसा तें मानून घेवन आयज आमचें जिवीत खंय पावलां. आयज आमचे घोराबे खंय पावल्यात. आयज घोराब्या मदें हो एकवट, घोव बायलां मदें एकवट कितलो आसा. आदलीं आमचीं इतलीं जाण लग्न जावन गेलीं, झगडीं केस्तांवां जाल्यांत, पूण डिवोर्स तितले जायनासले. कितलेय त्रास जाल्यार बाराबर रावतालीं. आयज मातशे इल्लेशे त्रास जायत जाल्यार रोखडो डिवोर्स भायर सोदता. आयज लग्न जिवितान बाराबर जियोवपाक आडकोड्यो जाल्ल्यो आसात. जायना सोंसूंक. कित्याक गाय? संदेश आयकून घेतला गाय आमी देवाचो? हो संदेश जेन्ना आमकां दिल्लो आसा, आमच्यो चुकी आमकां दाखयल्यात, तेन्ना त्या निनिवेच्या लोकां भाशेन आमी मानून घेवपाक तयार आसा काय? वय आमी चुकल्या, आमी आतां आमचें जिवीत निटायेर घालतल्या. आनी निटायेर घालता तें पळोवन देव जी खास्त धाडपाचो आसलो तो फाटीं काडटा. आयज आमचेर खास्त पडलेली आसा गाय. आयज आमच्या घोराब्यान जें कितें घडटा तें जोण एकल्यान नदर मारून पळोवचें. जाल्यार हें सगळें चलता आसतना आयज जेन्ना आमी बोपाट सायबिणीची परब मनयता, तेन्ना भुरग्यांक जल्माक हाडूंक जी सुरक्षा भुरग्याक आसपाक जाय आनी आवयक आसपाक जाय, सेफ्टी ऑफ द मदर एंड सेफ्टी ऑफ द चायल्ड, हे बरे भाशेन जावचे पासत वेगवेगळ्यो सवलती आयज आमकां आसात. जंय ना थंय आमच्या सरकारान त्यो हाजीर करच्यो ही मागणी. जाल्यार अशें करता आसतना आमचें जिवीत पयले सुवातेर आमी जाग्यार घालूंक. ज्यो कितें चुकीच्यो वस्तू आमी आमच्या घोराब्यान घातलेल्यो आसात, ज्यो चुकीच्यो वस्तू, आडेच्यो वस्तू आमच्या काजारी जिवितान आयज भितर चल्लेल्यो आसात, त्यो काडून उमठावन उडोवया, दोळे उगडुया. हाचेर हांवें सेर्मांव सांगपाची गरज ना. कितें कितें चुकलोलें आसा, खंय खंय आमी चुकता हें आमी सांगपाची गरज ना. जोण एकलो तुमी जीं येतात बो करून काजारी भाव भयणां जीं आसात, तुमी जाणात कितें चुकीचें आसा तुमच्या जिवितांत, तें काडून भायर उडोवपाक त्या निनिवेच्या लोकां भाशेन आमकां करपा मागुया. आनी हें करूंक आमकां आदार दिता आमची सर्गींची माय. कित्याक तिणें सगळें सोंसलां, सगळें भोगलां. तिकाय सपनां पडल्यां, तिकाय दर्शन मेळ्ळां, तिकाय भिरांत दिसल्या, तिकाय जाबाब मेळ्ळ्यात, तिणें देवाचेर विस्वास दवरला. जाल्यार आयज तिचे भाशेन आमी करूंक, देवाचेर विस्वास दवरूंक. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, हो आसा हांव सर्वेस्पराचो चाकर, अशें म्हणून आमचें जिवीत जेजूक मानता तसलें करून फुडें वचूंक करपा मागुया. आनी तेन्नाच जे भाशेन ती गरबेस्त वस्तरी त्या यादनिकाशी वचून तिणें म्हणलें, यू आर लकी, यू कॅन मेक जीजस प्रेझेंट ऑन ऑल्टर. तुज्यान जेजूक आजीर करपाक जाता ह्या आल्ताराचेर. आवय ज्यो आसात गडे, हो साक्रामेंत हांगासर ह्या आल्ताराचेर करूंक जायना, देवाक आदार करूंक, आजीर करूंक. पूण ज्यो वस्तू तुमी तुमच्या जिवितान करतात, बो करून भुरग्याचें देणें मानून घेतात आनी भुरग्याक जेन्ना एक नव्या जिविताक ह्या संवसारान हाडटात, तेन्ना तुमी देवाक आजीर करतात. तेन्ना तुमी जेजूक ह्या आल्तारार न्हू पूण ह्या संवसाराच्या आल्ताराचेर आजीर करतात. आनी तांकां जल्माक हाडल्या उपरांत
ज्यो सारक्यो वस्तू आसात त्यो तांकां शिकोवन तांकां पोसतात, तांचें नर्सींग कोत्तात, तेन्ना तुमी देवाक आजीर करतात. तर हेंच देणें आमकां दिलां देखून देवाक आर्गां दिवया आनी आमी जण एकल्यान आमचें जिवीत जरी तर चुकीचें आसा तें बदलूंक आनी जिविताचे वाटेन आमी चलूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंता देवा, सर्वविधार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मरेतांक जल्मलो, पोंचल्या काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेल्यान ताका न्हिदिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान क्रूस स्वर्गार चडलो, सर्वविधार देव बाबाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचे मेल्ल्यांची जिवीत करून घेतलो. सतमाता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या आत्मीक फुड्यारांनी जेजूच्या उतराचेर उजवाडान आपलें जिवीत दिसान दीस नुसरूंक आनी हे वरवीं आपल्या खाला आसलेल्यांक नुसरणेची देख दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. आमच्या सरकारी, समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी परजेचे उदरगतीक पासत वावुरतना दुबळ्यांच्यो आनी गरजेवंतांच्यो अदीक हुस्को दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची जायतीं भाव भयणां वेगवेगळ्या मोळांचेर देवाचें उतर परगटूंक बारी वावुरतात. तांकां हो वावर करता आसतना बापाचें बळ मागुया. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक आनी जिवीत नुसरूंक, जिवितांत देवाच्या उतराची बरीं फळां दिवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. कोविड-19 हे मारेकार पिडेची बोली जाल्ल्यांक पेकोवणी मागतना हे पिडेंतली आमकांय निवार म्हूण बापा लागीं मागुया.
बोंपार्थ सायबीण माईची परबे सोमयार आमच्या कंफ्रार भाव भयणांनी आनी सोमेस फिगोर्जींच्या कुटुंबांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडांत जिवंक मागण्यांतल्यान आमच्यो अडचण्यो बापाक उबारूंक तेर्साच्या मागण्यांत थीर आसूंक सायबीण माईचे विणोनेन बापाचो आदार मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जी कोण गरबेस्त आसात तांचे पासत मागुया. जी कोण भुरग्याच्या देण्या पासत देवा लागीं मागतात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. जाणी भुरग्यांक जल्म दिल्लो आसा आनी ल्हान भुरगीं आतां जल्मतांच थोडे फावटी दुयेंसाक सांपडलेलीं आसात असल्या भुरग्यां पासत मागुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताक ह्या संवसारान धाडूंक आंकवार मरेचो कुसवो तुवें सुफोळ केलो. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां जण एकल्याक आमचें जिवीत बदलून जिविताची वाट धरूंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. It's
म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या लावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बोपाट सायबिणीक निती आंकवार मारीक आमी आज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे येताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हिच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या निसासनी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतेले. हे म्हज्या उगडासा कोरा.
भावार्थाचो घुटपोर घुटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन सगळ्या सोपून गेल्ल्या आमच्या कॉन्फ्रारीच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची खेरीत भाशेन भुरग्याच्या देण्यांक आशेतल्यांची आनी भुरग्यांक जल्म दिवंक तयार जातल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुसे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा, सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आशिर्वाद घेवंक आमकां सगल्यांक वेचून काडल्या आनी खेरीत भाशेन आंकवार मरे उद्देशी आमकां सगल्यांक बो करून आवयांक आनी गरबेस्त आसतल्यांक हो आशिर्वाद दिला. देवाक आर्गां दिवया आनी सगलीं आमी देवाची भुरगीं देखून बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सगळ्यांत धर्माच्या भितर म्हाका फावडा तुझ्या एका सुत्रांत म्हाका परत आत्मीक कुम्यावा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवूं आशेता. आशेता. हे घडये हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवूं शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता हांव तुका वेगळटा आनी आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Dare
ताणें ल्हानवीक चाकोन्नीचेर माये मोगाची दिश्ट घाली. देखून पृथ्वेच्यो सर्व संस्ती म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागयोंत आंकवार मरयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मरयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी अशें बसूया. बाबडीनो, आयज आमचे फिरगोजेंत आमी बोंपाट सायबिणीची परब मनयल्या. सगल्यांक तुमकां बोंपाट सायबिणीचे परबे दिसाक हांव उनवनीत परबी दितां. हॅपी फिस्ट. आमची ही परबी तुमकां आमच्या पातकुराच्या नांवान, तशेंच आमची PPCच्या नांवान, आमची कॉन्फ्रार बोंपाट सायबिणीची कॉन्फ्रार आहा तांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक ही परबी पाठयता. आनी भोव करून जे आशिर्वाद आनी देणी आमी मागल्यांत सायबीण मांयचे मजतीन ती तुमकां सगल्यांक फावो जावं म्हूण आमी विनयता. आमचे दिनवास आमच्या बोंपाट सायबिणीची कॉन्फ्रारीची कमिटी आसा तांकां ही नोवेनाची मांडावळ तशेंच आयच्या फेस्ताची मांडावळ बरे भाशेन करूंक तांणी आदार केलो देखून आनी ही जबाबदारी तांणी घेतली देखून. जी कोण आयज वाचप करपाक मुखार सरल्यान, गायनां गावपाक मुखार सरल्यात, वाजोवपाक मुखार सरल्यात, तुमचेरूय सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूं. आमचो साकिस्तांव सदांच आपली ड्युटी बरे भाशेन करता, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक ही सगळी तयारी करूंक जितल्याय जाणांनी भार घेतला तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. ह्या सुमानान मिसां बाबतीन चोत्राय दोतची. आमची सुमानाची मिसां जातलीं सकाळीं 7 वाजता. हे मीस जे कोणाक भाग घेवपाक जाय तुमी तुमचीं नांवां आमच्या मोबायलाचेर धाडूं येता वो ऑफिसान येवन बरोवं येता. चोत्राय दोतची आजून पासून कोविड-19 पॅन्डमीक सोंपूंक ना म्हणटच जी काळजी आमी घेवपाक जाय ती आमी घेयत रावुया. वॅक्सीन आयिल्लो आसा म्हणल्यार तो आमचेशी केन्ना पावतलो आमकां आजून पासून सारकी म्हायती ना हाचे विशीं. पूण जेन्ना हो वॅक्सिनूय घेवन जातलो सगळें सारकें जातलें तेन्ना आमी सगळीं बरे भाशेन परतून नॉर्मली येवपाक शकतले. ते मेरेन आमी सगळी जी काळजी घेवपाक जाय ती सगळी काळजी घेवया. जे कोणाक येवपाक मेळो ना मिसाक तांचे पासत आमी आमचें लायव्ह स्ट्रिमींग मास चालू दवरतले. ज्या मेरेन ह्यो सगळ्यो वस्तू जाग्यार पडनात त्या मेरेन आमचें मिसां लायव्ह स्ट्रीम जातलीं सकाळीं 7 वाजता. तशेंच सोनवारा सांजेर इंग्लीज मीस जातलें 6 वाजता आनीक आयताराक सकाळीं 7 वाजता पयलें मीस आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता. कोणाकूय जरी तर मिसां दिवपाक जाय जाल्यार पयलें मीस 7 वाजता जें जाता ताचेर आमी 2 इंतेसांवां करतात. कोणाकूय जरी तर म्हयन्याचें वर्साचें मीस वो तिसऱ्या वर्साचें मीस मातशें मागीर करपाक जाय म्हणजे आनीक एक मीस करपाक जाय जाल्यार ती सवलत आमी आतां चालू दवरतले. ऑफिसान येवन ताचे विशीं तुमी म्हायती काडची. दर बुधवाराक आनी शुक्राराक सांजेर 7:15 वाजता आमचें पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. ती आमी लायव्ह स्ट्रीम करता सगल्यां पासत. पूण ज्या कोणा लागीं येवंक जाता हांगासर आनीक पर्सनली वांटो घेवंक जाता जाल्यार तुमी येवं येता. पूण तुमचीं नांवां मातशें दिवची कित्याक नंबर आमी मोर दॅन 60 सद्याक इगर्जेन एकोमोडेट करपाक जायना. ह्या पासत तुमचीं नांवां दिवची. बुधवाराक आनी शुक्राराक भोव पवित्र संस्काराची भोजवण 7:15 वाजता जातली. डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस कळूंक लायता पल्स पोलियो इम्युनायझेशन प्रोग्राम जो फाटीं घेतलेलो तो 31 तारखेर 31 जानेवारी जातलो. कोर्तालीं प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांगासर तुमच्या भुरग्यांक व्हरचीं. दो बुंद जिंदगी के तांकां दिवचे आनीक ह्या सगळ्या वायटांतली तांकां निवारची म्हूण उलो मारला.
देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता एन्सली डॉन, तो पूत एंटनी हेनरी डॉन आनी फिलोमेना डॉन हांचो रावता वसई, बॉम्बे. लग्न जावंक सोदता नादिया साविया मेंडीस हिचे लागीं. ती एथलवर्ड ऑलिंपियो मेंडीस आनी जरिता बेविंदा अल्कांत्रा ब्रागांजा हांची रावता आनंद आशियाना चिकाली. लग्न जावंक तांचे मदें कसली आडखड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. रेजिना मुंदी प्रायमरी स्कूल कोडोवंक लायता. लोवर केजी आनी स्टँडर्ड फर्स्ट हाचें एडमिशन सुरू जाल्लीं आसात. जानेराचे 24 ते फेब्रुवारीचे 15 पासून ती चालू आसतली. 24 जानेवारी टू 15 फेब्रुवारी 2021. ऑनलायन ही एडमिशन तुमी करूंक जातात. वेबसायट reginamundischool.com हाचेर तुमी ऑनलायन एडमिशन्स घेवं येता. निमणो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाता आसतना आनीक एक पावटी सगल्यो आमच्यो गरजो, आमची मागणी जी आसात ती सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन ती आमच्या मनान हाडुया. आनी आशिर्वाद घेवचे आदीं निमणें जें कितें ह्या दिसांनी चालू आसा आमच्या गोंयांत ताचे विशीं मागणें करीत रावचें. CEC सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ह्या दिसांनी गोंयांत आसले आनी आयज तांचो निमाणो दीस. जायती म्हायती तांणी घेतल्या, जायत्या लोकांक ते मेळ्ळ्यात. जाल्यार हातूंतल्यान आमच्या गोंयांक आनी गोंयकारांक तशेंच सृश्टीक आनी बायोडायवर्सिटीक जें बऱ्याक पडटलें तसले निर्णय तांणी घेवंक खेरीत भाशेन देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारा पासतूय आमी मागत रावुया. आमच्या सरकारान आपलें मन निबोर करिना जावंक आनीक जे कोण फायदो काडूंक सोदतात सृश्टीचो आनी गोंयकारांचो तांचे वाटेन रावना जावंक, पूण लोकां वाटेन रावून आपलें मन तांणी बदलूंक आनी बरे ते निर्णय घेवंक तांकांय कृपा दी म्हूण आमी तांचेय पासत मागत रावुया. उबी रावुया. अखेरीत आशिर्वाद सायबीण मांयचे परबेक आमी आतां घेतल्या. तुमची सगली मागणी आनी विनंती सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरा. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागोयात. दर एका आशिर्वादाक आमचो जबाब व्हडल्यान आमेन जावं दी. बाग्योंत आंकवार मरेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुडाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आंकवार मरे उद्देशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आंकवार मरेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्मेच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगलीं पावूं. आनी सर पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.